गोवा डेअरी आनी बंद आशिल्लो पशु खावड प्रकल्पाची 1 लाख चौकण मीटर जाग्याचे भाडे रद्द करपाक दूध उत्पादकांनी विरोध उक्तायला. खासा बसकेन हो निर्णय घेतला. RDX खातीर कुटीच्यान विदिता प्रभू. गोवा डेअरीचे 2 प्लांट आसा. एक डेअरी प्लांट आसा तो कुट्टी आसा, दुसरो कॅटल फीड प्लांट आसा. कॅटल फीड प्लांट बंद आसा. हे दोन्ही जे प्लांट आसा ते हँडओवर बाय लीज एग्रीमेंट फॉर 90 years एनिमल हजबंड्रीन गोवा डेअरी केली. आणि नोटीस काडिल्ली की गोवा डेअरीचे जे आसा ते ताणी लॉ डिपार्टमेंटान ओपिनियन दिल्लें की कॅटल फीड प्लांट कॅन बी टर्मिनेटेड. कॅटल फीड सद्या लॉस आसा आनी जवळ जवळ 11.5 कोटी रुपया आमी दिवपा जाय टू द सप्लायर्स. कितले 11.5 कोटी 11.5 कोटी 5.5 एक 4-5 वर्सां जाले. 5.5 कोटी आशिल्ले ते आमी जवळ जवळ 11.5 कोटी एक वर्सान हाडल्यात. कमिटी ऑफ एडमिशन तांणी नोटीस धाडिल्ली आमकां, शोकॉज नोटीस रिगार्डींग वाय द लीज एग्रीमेंट शूड नॉट बी टर्मिनेटेड. लीज 84 आसा फॉर 90 years. तातूंत अशें प्रॉब्लम दिसून आयला की ती ताणें नोटीस धाडिल्ली तातूंत ताणें बरयलां इन व्यू ऑफ नोटीस इज हियरबाय वाय द एग्रीमेंट शूड नॉट बी टर्मिनेटेड. तो जो एग्रीमेंट जो आसा तो एग्रीमेंट इज कॉमन फॉर कॅटल फीड एंड डेअरी. एक्चुली तांणी नोटीस धाडपा जाय आशिल्ली. आमच्या लक्षांत हाडून दिलें जनरल बॉडी मिटींग की तांणी जी नोटीस धाडल्या दे हॅव गिवन टर्मिनेशन ऑफ द लीज एग्रीमेंट. सो फूल लीज गोवा डेअरी प्लस कॅटल फीड. आणि गोवा डेअरीचे अरावंड 16 लाख आसा, 16,000 स्क्वेअर. कॅटल फीडाची ती टोटल एरिया तांची आसा थंय 1 लाख स्क्वेअर मिटर. तातूंत 50,000 आमचे कडेन आसा. सो दोन्ही कंबाईन आसता ती लीज कंबायन आसा. पूण तांणी जेन्ना नोटीस तांकां एक्चुली तांणी बरयल्लें की कॅटल फीड सारकें चलता, डेअरी प्रॉफिटान चलता. हे वर्सा आमी प्रॉफिटान आसा. जो एडमिनिस्ट्रेटर जेन्ना आयल्या त्या वर्साच्यान फ्रॉम ऑगस्टाच्यान आमी मंथली प्रॉफिटान आसा. तांकां एक्चुली कॅटल फिडाचे लागून नोटीस काडपाची, पूण ते नोटीस जी काडल्या ती तांणी फॉल्टी काडल्या. आनी तांणी म्हणलें की वाय द एग्रीमेंट शूड नॉट बी टर्मिनेट. सो दीस इम्प्लायज तांचे म्हणण्या प्रमाणे जे माझे मेंबर तांचे म्हणण्या प्रमाणे की ही नोटीस इज फॉर डेअरी एंड कॅटल फीड ऑल्सो. गोवा डेअरीचो प्लांट आनी हें लीज ती कॅन्सल करता. काही थोडे रिपोर्ट येयला की 2022 एक रिपोर्ट येयलो की डेअरी हें. पूण सांगपाचें म्हणल्यार कितें 2020-21 जेन्ना हांव चेअरमॅन आशिल्लो तेन्ना बॅलन्स शीटूच सांगताले की जवळ जवळ 2.40 कोटी डेअरी प्रॉफीट आहा. आनी तें बॅलन्स शीट हांवें करूंक आशिल्लें, म्हाज्या फाटल्यान जो चेअरमॅन येयल्ले तेणी. आनी बेजीस हेजेर जेन्ना डेअरी प्रॉफीट आहा जाल्यार तेन्ना लॉस आहा म्हणून सांगूंकूच शकना. तें सगळें डिस्कशन जालें. आनी आज फर्स्ट टायम की अशें जालें की प्रत्येक गरोवकार जो आहा तो एकवटान फर्स्ट टायम डेअरी खातीर एकवटान आयज आवाज उठयलो. शोकॉज नोटीस कित्याक उलगडली जाता? कितें म्हणा शोकॉज नोटीस कित्याक उलगडले? शोकॉज नोटीस तेणी दिल्ली की डेअरी लॉसाक चलता आनी सारकी चलना. पूण कितें आसा बिजनेसा वयर सकयल हें आसता लॉसाक. पूण शेगीत कितें जेन्ना आमी 20-21 बसले तेन्ना प्रॉफिटान जाली की. आनी आतां खुद ऑन रिकॉर्ड चेअरमॅनान सांगलें आतां सुद्दां ती 3 कोटी प्रॉफिटां आहा. जेन्ना प्रॉफिटां आहा तेन्ना ती कश्यूच येतात जाय ना. कॅटल फीड प्लांट आतां 11.5 कोटी लॉस आहा खंय. कॅटल फीड प्लांट 2.5 कोटी लॉस आहा तो पयलीं कितें तरी वर्साचो. पूण तेजे पयलीं एक हें दवरपाचें की कॅटल फीड प्लांटाक घोटाळो जाला हें सगळें खबर आहा. आनी आमी म्हाका एक गव्हर्मेंटाक सांगपाचें जें आमी आर्बिट्रेशनान ती रिकवरी घातली गव्हर्मेंट ती रिकवरी करीत ना तेंचे कडेन. पूण दाणी मारता हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टरान जें कितें केलां कर्मां ती तांकां मेळूंक जाय. तेंची हें सगळीं फार्मरांक ब्लेम करप ना. ती लॉसां गेली पळय ती लॉसां कोणा कडल्यान गेली सगळी प्रूव जाली ते डिस्क्वॉलिफाय जाले. तेंचे कडल्यान रिकवरी करची ती कशी हें जाता. आनी एक गोश्ट म्हणल्यार कितें गोवा डेअरी आमी जी खावड जी आहा ती सबसिडायज रेटी दिता. आनी तेंच्यांनी कितें सांगलां की प्लांट लॉसां आहा म्हणून की ही हिस्ट्री ऑफ गोवा डेअरी की गोवा डेअरीचो प्लांट पळय आहा तो केन्नाच लॉसां वचना. दुदाचो हावडीचो प्लांट आहा तो लॉसां वयतालो म्हणटा हे प्रॉफीट थंय हें जाता. पूण दुदाचो प्लांट लॉस हे कंप्लिटली
तुम्ही शेतकऱ्यांना हे नोटिसीचेर आक्षेप घेतला बोगस आम्ही नोटीस तेजेर आक्षेप घेतला आम्ही तेजेर रिजोल्युशन घेतला जे जो रिपोर्ट आहा पळय तो आमकां मान्य ना 2021 डेरी प्रॉफिटां आशिल्ली तरी आसतना हे म्हणजे लॉस म्हणून दाखयला तो रिपोर्ट आमकां मान्य ना तसोच लास्ट एक आनी एक रिपोर्ट की आमी तो रिपोर्ट मागलो पूण तो एक व्हडली अजापाची गोश्ट म्हटल्यार तो एक्चुअली रिपोर्ट येयली येयलो जे चॅरमॅनाक तो रिपोर्ट घेवपाचो तो रिपोर्ट येयलो त्या वेळार चॅरमॅनान धाडला तुमचो रिपोर्ट आमकां खंयचोच हें जावना आमकां फक्त नोटीस येयली की अशी अशी अमकी अमकी लेटर हें अमकी हें जालां नोटीस येयली